गावात सापडले कोविड-19 पॉझिटिव्ह पेशंट। आमेलीच्या लोकांक मेळपाक लागल्या वेगळ्या चाराची वागणूक। गांवकार जाल्या अस्वस्थ, म्हणतात करू नका भेदभाव, जाणा जाऊन घेयात गावाची वस्तुस्थिती। पेडणेचो रस्तो गेलो पावसात व्हावून, हालीच जाल्ले रस्त्याचे बांदकाम। कामाच्या दर्जाची करात तपासणी, तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी, कंत्राटदाराचेरय करात कारवाय। आवरून आवडनात राज्यातल्यो कोरोना केशी। गोंयच्या खाशी कोनशांनी सापडपाक लागल्यात कोविड-19 पेशंट। पर्यटन वाडोवपाच्या बोवाळांत लोकांक घाल्यात त्रासांत। सरकाराचेर जावपाक लागला आरोपांचो शिवर। येवकार, हांव उर्वशी नाईक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। राज्यातल्यो कोरोना केशी वाडत चल्ल्यात। गोंयच्या खाची कोनशांनी कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडपाक लागल्यात। सरकाराक राज्यातलो पर्यटन वेवसाय चलपाक जाय, फॅक्टऱ्यो चालू उरिल्ल्यो जाय, ताका लागून कोरोना पातळपाक लागला अशें लोकमत तयार जाला। लोक हे विसंगती फाटलो जापूय मागपाक लागल्यात। सांगपाचें म्हटल्यार गोंयचो कोविड-19 झुजारी दोतोर एडविन गोमसूय पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचें सोमारात दिसून आयलें। राज्यांत कोरोना पिडेस्तांक मरण येवपा फाटलें मुखेल कारण म्हटल्यार मनशेच्या आंगात हेर दुयेंसां आसप। तातूंतल्यान मनीस अल्पजिवी जाता, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां। म्हणजे एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, जाका कोमॉर्बिड कंडिशन म्हणटा, ज्यो डेथ जाल्यो तितूंतले 4 ते 5 पेशंट म्हाका दिसता कॅन्सराचे आशिल्ले। 8 ते 10 पेशंट हे 80, 85, 75 वर्साचे आशिल्ले। एकटो तर लिव्हर फेल्युअराचो पेशंट आशिल्लो। कोमॉर्बिड कंडिशन आसल्या कारणान डेथ रेट जो आसा तो वाडटा, हाजें लक्षात घेवपाक जाय। मजगतीं उत्तर गोंय जिल्लो मॅजिस्ट्रेट आर मेनकान नेरूल गांवांतलो वॉर्ड क्रमांक 1 मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हण, जाल्यार वॉर्डांतले हेर वाठार बफर झोन म्हण घोशीत केल्यात। आकेबायश वाठारांत नव्यानच 4 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडले। पंचायतीन ह्या वाठारांनी लक्ष दिवचें अशें सरकारा कडेन मागलां। आकेंबाईस मरे 4 केसी हे जाल्या। पयलीं एकलोच आशिल्लो, आतां तेगेली भुरगीं आनी तेगेली बायली बी आशिल्ली, ती 2 नॅगेटिव्ह येयल्ले आसा। ती भुरग्यांक येल्ले आसा आनी आकेंबाय जाल्यार मागीर आतां कितें अश्यो मुखार केसी जावच्यो न्ही म्हणून आमी मातशें सगळ्याक हें केल्लें आसा। आनी आयज सॅनिटायझर बी केलां आनी आमी बोरकार सुपर स्टोराचे 4 स्टाफांक चॅकिंग येयल्ले तांकां चॅक करून हाडला, ते रिपोर्ट येवना। तो रिपोर्ट येवं पर्यंत आमी तांकां बंद दवर म्हणलेलें, रिक्वेस्ट केल्लें, तरी आसतना तेंकां कोरोना आतां परत तांकां रिक्वेस्ट केला आनी आतां तेणी बंद दवरलेला। आनी आमच्या आकेबायच्या लोकांक म्हाजी एक विनंती आसा, मास्क घातल्या शिवाय खंयच भोंवचें न्ही, बेश्टे गरजे शिवाय भोंवचें न्ही आनी आपलो जीव आपूण सांबाळचें आनी गरजे भायर खंयच वचचें न्ही। हेज अ पंचायत अर्जंट बॉडी आपूण मिटींग आपूण ओन्ली बिकॉज ऑफ कोवीड हेजेर कितें करचें आनी केसीस वाडची न्ही, हेजेर कितें तरी करपाक जाय। म्हळ्यार चेन आयडेंटिफाय करून हेजेर कितें एक्शन घेवपाक हेजी मिटींग जावन ताबडतोब फायर ब्रिगेडीक आपोवन पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेवन हांगा सॅनिटायझेशन केल्लें आसा। म्हळ्यार आपली काळजी आपल्यान घेवपाक इनिशिएटीव घेयात। आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसात आनी सरकारा कडेन मागता, सरकारान हेतून इनिशिएटीव कितें घेवपाची गरज आसा म्हणल्यार आतां आमी बॉडीन डिसिजन घेतला की 100 मिटर्स ऑन बोथ द सायड्स जी पब्लीक जमा जाता शॉपां किंवा कितें थंय वॉलंटरीली तांकां मागून शटडावन करपाक। वास्को कोविड-19चे आनीक 2 बळी गेले उपरांत मुरगांवची नगरसेवक रचना बोरकारान 8 दिसांचे लॉकडावन करचें अशें मागलां। आज आमच्याच वॉर्डातले 2 जाण एक्सपायर झालेले आसा कोविडा खातीर। एक मांगरातले जी 47 ओल्ड लेडी आसा तिका कॅन्सरूय असलेलो आनी जो 60 इयर्स असलेलो जो बेलाबायचो ताका मातसो थंडेचो आनी बीपीचो प्रॉब्लेम असलेलो। कांयच जावना कशें, कोण प्रिकॉशन्स घेयनासतना भोंवता, मास्क घालना तशेंच भोंवता। एक वायट दिसता की हो आनी वाडपा नाका म्हणून। हांव सीएमा लागीं मागता की आतां एक 8 दिसाचो तरी लॉकडावन करून पळोवपाचो वास्कोन, कित्याक ही चेन खंय तरी ब्रेक जावपाक जाय। वास्कोचे एमएलए बाब कार्लोस आल्मेदा तेच्या कडेन मागता की तेणे खंय तरी एक ठाम डिसिजन घेवन हो एक लॉकडावन 8 दिसाचो घेवन पळोवपाचो। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी वास्कोच्यान हिरू महाले। सोमारा एकाच दिसात भारतात 28,000 परस चड कोरोना केशी नोंद केल्यो। एकूण आंकडो 8.78 लाखांचेर पावला।
भारतात एकाच दिसात 28,701 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 500 दुयेंतींक जीव वगडावचो पडलो. जाल्यार 18,850 जाण कोरोना मुक्त जाल्ल्यान तांकां नवी जीण फावो जाल्या. आयज मेरेन भारतात 8,78,254 जाण कोविड-19 पॉझिटिव्ह पिडेस्त सापडल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 3 लाखां वयर पावला. 23,174 जाणांच्या मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार 5,53,470 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. देशांतल्या एकूण राज्यांचो नियाळ घेतलो जाल्यार कोरोना वाडीत सगळ्यांत फुडें दिसता ते शेजारचें महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचो आंकडो 2,54,427 पावला. त्याच्या फाटोफाट आसा तामिळनाडू. थंयचो आंकडो 1,38,470 पावला. उपरांत दिल्ली 1,12,494, गुजरात 41,820 आनी उत्तर प्रदेशांतले दुयेंतींचो आंकडो 36,476 पावला. एकूण संवसाराचें चित्र पळयलें जाल्यार एकाच दिसात कोविड-19 केशी 1 लाखा वयर पावल्यात. एकूण केशींचो आंकडो 1.30 कोटींचेर पावला. 5.71 लाख लोकांक मरण येयलां जाल्यार 75 लाखां परस चड जाणांक नवी जीण मेळ्ळ्या. आनी संवसारांतले हे सगळ्यांत चड कोरोना पिडेस्त देश 31.63 लाख पेशंटांची नोंद करत युनायटेड स्टेट्स सगळ्यांत फुडें आसा. फाटोफाट 18 लाख केशी नोंदयत येता तो ब्राझील. 8,078 लाख केशींची नोंद करत तिसरे सुवातेर येता तो आमचो भारत. त्या उपरांत येता रशिया 7.27 लाख आनी पेरूच्या केशींनी हुपला 3.19 लाखांचो आंकडो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आमेली ह्या नावाकच आता लोक भियेवपाक लागल्यात. हेर गांवांनी गेल्या उपरांत आमेली गांव कोरोना व्हायरसाचो हॉटस्पॉट जाला अश्यो वावड्योय आयकुपाक मेळटात अशें थळावे सांगतात. गांवाची अशी वळख जाल्ली पळोवन ते अस्वस्थ जाल्यात. आंबेली कोरोना व्हायरसाच्यो 13 केसी सापडल्यो. पूण जेन्ना जेन्ना आंबेलीचे लोक हेर वाठारांनी गेले थंय थंय लोक तांकां पयस करतात. लोकांनी आमकां अशे तरेन वागोवचें न्हू. आंबेलींतली खरी स्थिती जाणा जावन घेवची असो उलोय तेंच्यांनी मारला. फॉल्स रुमर जे स्प्रेड केलो आहाय ते आमकां लागून जायत एफेक्ट जालो आहा. पयसो ते स्टिग्मटायझेशन. आतां आम कामां वयताय. आमक पयलो क्वेश्चन तूं हुंयसो येयला आंबेलसो येयला म्हाका सायडीन राव कुशीन राव कित्याक आहे जेन्ना तुमकां सारकी म्हायती ना जेन्ना तुमकां खबर ना हुंयसो केसीस कितको केसीस वाडले वो कितें जालां बेश्टें हांव कित्याक स्टिग्मटायज करपाचें. तशें करून आनी एक इन्सिडंट सांगता हो आमगे पर्सनल एक्सपिरियन्स. आनी एक इन्सिडंट म्हणटा एक बायल आमगे चेडूं ते इंटरव्यूआक गेलोलें हुंयसो येयला आंबेलसो येयलो म्हळ्यार तेगे इंटरव्यू तेका सायडीन गायलें वो तेका कुशीन केलें. आनी ही आमगे फिशींग कम्युनिटी आहा हिंगा. आतां फिशींग कम्युनिटीके कितें आमकां दिसपडटो इगरायस कितको चलतलो नुस्तें इंकून. आतां ते नुस्तें इंकून गेलो कडेन तेंक लोक कितें म्हणटा आतां तूं आंबेलसो येयलें तुम सायडीन तुमकां बॉयकॉट करप अशें करून बॉयकॉट करप. अग्रिकल्चर तेंक रोवपा जाय हुंयसो येतले डेली वेजीस आहाय ते हुंयसो येतले बायल्या गांव वचून येतले. आंबेलो वयताय म्हळ्यार तेंक क्वेश्चन मार्क येता अरे आंबेले थिंग केसीस जालो आहाय 11 केसीस जालो आहाय 12 केसीस जालो आहाय. सो हे रुमर्स जावन हांग स्टिग्मटायज केलो हांग मेंटली टॉर्चर केलो आहा आनी जायत भाशेन आमकां फिजिकली और मेंटली हॅरेसमेंट असो नासतना ना म्हूण आमगेलो पयलो उलयला तो बाबू ऑनरात तो आमगेलो एटर्नी आसा आनी एक कपलान जायते हें करता. सो 5 मेंबर आहा तो हांव म्हणटा तेका तरी इन्चार्ज ना त्या कॉन्फिडंट घेवन तरी तेणी ही फॉल्स हे पळय केसीस आमगे गांवांत जाले त्यो तेका तरी विचारपा जाय आसलो. तेका पासून विचार नासतना आनी कोणाकूच आमगे आंबेली लोकांक घेयनासतना हे तर मी पेपराचेर आनी वॉट्सॅपाचेर स्प्रेड केला. हांगच्या ना कोरोना स्प्रेड जाल ना आनी ते कोत्ताय ते भाशेन हांगासून स्टार्ट जाला ते भाशेन कोत्ताय आमकां क्रिटिसायज कोत्ताय. आमी दिसपट्या कामां वचपाचें आमकां कामासून पोतून धाडटाय. सो सायक क्रिटिसायज कोत्ताय. कोण शॉपकिपर गेल्या शॉपाचेर गेले जाल्यार शॉपाचेर सामान दिनाय. गोवा 365 खातीर आंबेलीच्यान रमेश नायक रावत. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी लिव्हेर गेला. वतना आपल्या कॅबिनाच्यो चावयो बरोबर घेऊन गेला. पालिकेच्या कामाकडेन संबंधित जायत्यो फायली त्याच्या कॅबिनात अडकून पडल्यात. ताच्या कॅबिनाचो तात्पुरतो दुसऱ्यान ताबो घेतिल्लो असलो तरी फायली काडपाक मेळनात. आपूण अडचणीत सापडिल्ल्याचे नगराध्यक्ष सांगता. ह्या एकूण प्रकाराविशीं आपणे पालिका प्रशासन संचालनालय आणि शार उदरगत मंत्र्याक चीट बरोवन माहिती दिल्या. नगराध्यक्ष पूजा नायकान सांगला.
तो मेरेन लोकांक तिश्टत रावचें पडटलें हें खरें. आनी असले सिच्युएशनान जो जे कामां आसा तो चीफ ऑफिसर सद्या ना आनी आयज हांवें जो आमकां लिंक ऑफिसर आहा अरविंद बुगडे ताका फोन केल्लो. आतां पळय सांगपाक म्हणटा आतां पयरूच फ्रायडे दिसा 3 जाण आयले. एकटो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो, एकलो बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शना खातीर आयिल्लो. फायली सगळे ताजे कॅबिनान भितर आसा. एकल्याचे कोणाचे बॅप्टिजम आशिल्ले ते करेक्शन एक एमर्जन्सी आशिल्ले. सो आतां चीफ ऑफिसर नासतना हे कशें म्हणून जातलें. सो असलें केन्नाच जावना. चीफ ऑफिसर चावी अशें घेवन वयता म्हटल्यार हे फर्स्ट टायम जालां खंय. इतले वायट टायमाचेर सुद्दां लोक हांगा येता. तेंची कोणाची हावस टॅक्स आसा करेक्शन अशी खुबशी बारीक बारीक गरीब लोक येता NOC खातीर वॉटर कनेक्शन किंवा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शना खातीर. बट ही लोकांची जायना आनी ती येवन अशी रावता ते म्हाका खरेंच वायट दिसता. आतां DMAक एक लेटर बरयला आयज आनीक अर्बन मिनिस्टराक बरयला. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पंचायत राज कायद्यात सुदारणा करपाच्या नियोजित बिलाक काँग्रेसीन विरोध केला. काँग्रेस म्हणटा ह्या बिलाक लोकांचो तेंको ना, देखून लोकांक पंचायतीन दिल्ल्या अधिकारां भितर सरकारान धवळाधवळ करची न्हय. 27 जुलयाक एका दिसाचें पावसाळी अधिवेशन जावपाचें आसा. अधिवेशनात सरकारान पंचायत कायद्यात सुदारणा करपी बिल मांडपाची तयारी चलयल्या. तें बिल पास जालें जाल्यार ग्रामसभांनी जातल्या चर्चांनी थळाव्या आमदारांक उलोवपाचो अधिकार मेळटलो. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो सरचिटणीस आग्नेल फर्नांडीस कितें म्हणटा पळयात. Now this government seems to be going on a dictatorial path. They want to, this act or this bill amendment which is sought to be brought is nothing but just to be more authoritarian. And have you got a mandate of the people to change this? This should have been on your manifesto. कि बाबा मी हे चेंज करतले म्हणून. Put it on your manifesto and go to the election, go to the people. लोकांक जाय ओ ना ते जावं ना. एका दिसाची असेंब्ली तितून एवरीथिंग आयज पासून बिल ना, सो नोबडी नोज व्हॉट द बिलान कितें बरयलेलें आहा पयल्या पासून कोणाक खबर ना. सो दे वॉन्ट टू चेंज दिस जस्ट टू बिकम डिक्टेटोरियल. जे आपणाक जाय तें करपाक हेजे फुडें. द other amendment that is to be brought is regarding taxation. Now there is already taxation limits are given. There should be an upper limit because some of the panchayats are very arbitrary in their taxation. Garbage tax, commercial tax, house tax, nakalaje tax, and लोकांक हे करतात. So that is okay, rationalization of it. But we object to this amendment which is supposed to be brought in this assembly. That MLA should have nothing to do with the Gram Sabhas. Let the people decide their future. पंचायत मिनिस्टर जाल्यार मावून एकूय आमकां खंयच्याच पंचायतीक ऑक्ट्राय ग्रांट हो आयलो ना. ते कित्या खातीर हे पयलीं प्रॉब्लेम सॉल्व करा आनी तुमी ते एका दिसाचे जे बेकार तुमी तो अमेंडमेंट हाडूंक सोदता आमचो पंचायत राज ताका आमचो कित्येकशा पंच मेंबरांचो विरोध आसा. आज जे आमचे मोबिन गुदिरान जे इम्प्लिमेंटेशन करूंक सोदता ग्रामसभा म्हणून, सो हांव पयलीं जाते सांगूंक सोदता मोबिन गुदिरान की पयले ते विथड्रॉ कर म्हणून बिल, कित्याक हे ना जाल्यार ताका खूब म्हारग पडटलें. आय थिंक मोबिन शूड गो इन डिटेल, आस्क विथ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत्स where is that order of Supreme Court and then take a decision on this. Octroi taxes आमकां आमच्या कालांगुटानूच उलयता हांव, कित्याक अशे खूब पेट्रोल पंप आसा कालांगुटान और आमचे भोंवतणी गोंया भोंवतणी की गव्हर्मेंट आमकां आयज पासून एक पयसो फारीक करूंक ना. 2007 आमकां आमचे कालांगूट पंचायतीक 3 crores तरी दिवंक जाल्ले. तेन्ना आमी 2017 आमी अपील केले डायरेक्टर ऑफ इन द हायकोर्टान वर्डिक्ट दिले आमकां की टू द सेक्रेटरी पंचायत टू डिस्पोज दिस मॅटर, पूण आयज पासून ती डिस्पोज जावना म्हणून पयशे दिवना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. जय जवान जय किसान अश्यो कितल्योय घोशणा सरकारी पावंड्यार आयकल्यो तरी गोंयच्या शेतकारांक कितलेशेच प्रस्न सतायतात. मोलेच्या शेतकारांनी तर सरकारी येवजण्यांचो आमकां लावच जायना अशें सांगलां.
शेतांनी उदक भरत आशिल्ल्यान तोरवो बुडून कुसता. देखून सरकारान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालतना सगळ्यांक लुकसाण भरपाय दिवची अशें तांचें म्हणणें. मोलेचो एक शेतकार सांगता, हालीं कामेरी मेळनात, मेळ्ळी जाल्यार कोताक येनात. एकामेकांच्या शेतांनी गेले जाल्यारच शेतां करपाची. पूण पंचायतीन शेतांक बायपास करून गटार बांदिल्ल्यान सगळ्याच शेतकारांक त्रास जावपाक लागल्यात. शेतकी खात्याचें मशीन मेळटा खरें, पूण तें शेतकारांक जाय तेन्ना न्हय. पळयात एका शेतकारान मांडलेल्यो व्यथा. पंचायतीन आमचे मदीं गटार आसलो, तो गटार सायडीक काडून आमकां बायपास केलो. त्या गटारान उदक तुमान खूब सगळें उदक हें जाता, फुल्ल येता, तरो कुसता कांय दिसांनी आनी मागीर ती आमकां लॉस जाता. आतां पंचायतीक विचारल्यार पंचायत म्हणटा ना आमी वर्सान वर्स गटार काडटा. एक्चुअली पंचायतीन गटार काडटात, पूण जे बायपास केले पळय, ती बायपास ट्रेंच मारले पळय, तितून उदक हे ब्लॉक जाता आनी वयल्यान जे येता ते ताका अशें आडवोन उरता. ताका लागून हे आमचें शेत अशें बुडोन उरता आनी ही रोप हें जाता. जावं गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां कितें फेसिलिटी मेळच्यो म्हूण आमी खूब प्रयत्न करता, पूण गव्हर्मेंटा कडल्यान फेसिलिटी कांय ना. कित्याक ते दुसरे पद्दतीन लाया तुमकां फेसिलिटी मेळटा अशें ते सांगता चडान चड. पण आतां इतलें करून सुद्दां आमकां खूब लॉस जाता. भात कापता आसतना एक आमकां एग्रीकल्चरचें हें मेळटा की मशीन, पूण आमकां जाय तेन्ना आमकां मेळना. जें पिकता तें सगळें झोडोन वयता. कित्याक हांव पयलीं लायता तो दुसरे म्हणजे एक एक कडेन जर लायत गेले आनी तशेंच करता आमी, कडेन लायता, पूण कित्याक वेगवेगळे बी घालीत जाल्यार ते आमकां खूब लॉस जाता. आतां आमी इतले लॉस जाले म्हणटा तेन्ना आमी कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान आमकां कितें लॉस जाता पळय 50% तरी दिवचे सगळ्या शेतकाऱ्यांक. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आमेरे पेडण्या हायवेचो कांय भाग सोमारा नेमलो. हाचे आदीं नव्यान बांदिल्ली राखणेवणतय कोसळिल्ली. त्या उपरांत ती परत बांदून काडिल्ली. निकतेच पडलेल्या पावसान रस्त्यांच्या कामाचो दर्जो दाखोवन दिला. खास करून उत्तर गोंयांत रेल्वे ट्रॅका कुशीच्या रस्त्यांचो धूप जाला. हो रस्तो हालींच तयार केल्लो, पूण पावस पडपाक सुरवात जाल्या उपरांत एकाच म्हयन्यांत ताणें आंग दाखयलें. थळाव्यांनी रस्त्याच्या कामा विशीं तिडक उक्तायल्या. रस्त्यांचो दर्जो तपासून पळयात आनी बाबत काम करतल्या कंत्राटदारांचेर कारवाय करात. आम आदमी पार्टीचो उत्तर गोंयचो निमंत्रक सुनील सिग्नापूरकारान मागला. ह्या महामार्गार आयजवेर इतले अपघात जाले, जायते जाणांक जीव वगडावचे पडले, तरीकय सरकार त्याच कंत्राटदाराक परतून रस्त्याचे कंत्राट दिता असोय तांचो आरोप. थळाव्यांनी ह्या विशयाचेर आवाज काडलो. पळयात. परसवाड्या जाग्याचेर जो कॉन्क्रीट रोड जो आयज कोसळ्ळा तो त्याचो कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा MVR. हो MVR एक बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो एक 10-12 वर्सां पयलीं. ताका ह्या BJP सरकारान आयज एक व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर करून येदी व्हडली प्रोजेक्ट दितात आनी तो MVR जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ही इज नॉट कॅपेबल ऑफ डुईंग सच बीग वर्क्स. ही डजंट हॅव द मॅन फोर्स. ही इज गिवींग तो सगळे कामां जे आसा ते सगळे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता. 5-5 किलोमिटर 2-2 किलोमिटर एक बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्टर दिता. ही मेजर जे वर्क्स आसा हे बारीक कॉन्ट्रॅक्टर जावपाचे ना. हे ते क्वॉलिटी मेंटेन करूं शकना आनी आयज हो जो क्वॉलिटी आमी सदींच आम आदमी पार्टी बोब मारताले की हे क्वॉलिटी सारकें ना. आयज तेजो रिजल्ट आमकां सगळ्या गोंयकारांक कळलो आसा. राती 3 हो इन्सिडंट घडलो की रिटर्निंग वॉल आसा महामार्गाची ती ढसाळली आनी न्हंयन गेल्लेली आसा. थोडो पोर्शन आसा रस्त्याचो तोय गेल्लेलो आसा. गेल्या वर्सा हेच्या फाटल्या सायडीन तसोच एक पोर्शन न्हंयन गेल्लेलो आसलो. रिटर्निंग वॉला सकट खबर आसा की हांगा न्हंय आसा आनी केन्नाय ढसाळूं शकता. ताच्या खातीर जे रॉड घालून ती तेजेर कॉन्क्रीट घालून तो साचो भक्कम करपाचो आसा तशें दिसना. बेश्टे हाडून हेंच्यांनी एका वयर एक अशे लेयर कॉन्क्रिटाचे करून ही रिटर्निंग वॉल बेश्टी तयार केलेली आसा आनी ताजें आमकां कारण तेजें आमकां हे आयच्या स्वरुपान हे कामाचें आमकां रिजल्ट दिसता. आनी हेजेर सरकाराचें लक्ष ना, स्थानीक आमदाराचें लक्ष ना. जो आयज गोंयचो उपमुख्यमंत्रीचें पद भोगता ताकाय काय पडलेलें ना आसा. वारकण जंक्शन टू आमचे जैतीर जो देव आसा त्याच्या मेरेन हो पट्टो आसा हो धोकादायकच आसा. कारण हो पट्टो आसा न्हंयच्या कांठार आसा. आयज आमचे कोकण रेल्वे पुलाची स्थिती अशी जाल्ली आसा की आयज जो तो हायवे केल्लो आसा हातूंत भरपूर भ्रश्टाचार जाल्लो आसा. त्या खातीर आयज सादारण 300 मिटराक आयज कोकण रेल्वेचो ब्रीज दिसता. न्हंयक सकल आसल्या कारणान आयज त्या
पुलाक पासून धोको येल्लो आसा आनी आयज हे 300 मिटराचो जो रोड आसा न्हय तो 300 मिटर जर गेलो जाल्यार एक खांबो पुलाचो मोडो शकता आनी लुकसाण भरपूर जावं शकता. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नेरूल पंचायतीन लॉकडावन पाळपाचें थारायला. गावात कोविड-19च्यो 26 नव्यो केशी सापडले उपरांत गावात हे संदर्भात एक बसका जाली. हे बसकेन फुडले 8 दीस लॉकडावन पाळचे अशें थारला. गरजेच्यो गजाली कड्डण आनी वखदां सकाळी 7 ते दनपारां 12 मजगतीं वचून हाडपाक मेळटली. आयतारा नेरूल गांव मायक्रो कंटेनमेंट झोन जाहीर केलो. ही खबर कळटकच सोमारा सकाळी थळावो आमदार जयेश साळगांवकारान उपजिल्लोधिकारी, भलायकी अधिकारी, पुलीस आनी पंचायत वांगड्या बरोबर बसका आपयली. वाडट्या केशींक लागून हो निर्णय घेवचो अशें थारले. गांवांत वचपी रस्ते लेगीत सील केल्यात. epidemic has spiked आणि एरिया epidemic has spiked आणि हांगासरल्यान एकाची 26 केसी आमकां मेळ्ळ्यो. ताका लागून ऑन अर्जंट बेसीस आमी हांगासर मिटींग कन्वेट केल्या आनी ऑफिसरांनी सांगलां की वॉट द मेजर्स आर बीन टेकन. कितलो एरिया आमी मायक्रो कंटेनमेंट करता, कितें मेजर्स घेता, हेल्थ ऑफिसरान आपले सांगलेले आसा. पीपल आर बीन इन्फॉर्म कितें जातलें तें. आमी एक गाडी दवरतले म्हणल्यार स्प्रेड दिस अवेरनेस. तशेंच लोकांचे सजेशन आसा की तांचो वावूर जाला निल्ला गांवांत वेरियस शॉपांनी ते वावुरल्या जाल्यार आमी तो एरिया फॉर सर्टन पिरियड कमोडिटीज एसेन्शियल कमोडिटीज ओपन दवरया अँड वील क्लोज इट डावन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. सकाळी 7 ते दनपारा पर्यंत 1 पर्यंत 12 पर्यंत शॉपां आमी ओपन दवरता. जेचे कडेन इट इज ओन्ली फॉर 8 days to take precautionary measures आणि आफ्टर 8 days will be open. सगळे सुरळीत परते चालू जातले. नियरली 100 ऑफ टेस्टिंग हॅव बीन डन आणि प्रत्येक टेस्टिंगाचे रिपोर्ट्स येवपाक लागलेले आसा. सध्या आमचे कडेन 26 केसी आसा. हांगासरल्यान कोण भायर सरून रामनगर गेला थंयच्यान तेणे आनी ते केसीस वाडयल्ले आसा. टोटल थंयसर रामनगर थोड्यो आनी 4-5 केसी जाल्या. प्लस देवश्री जे आसा बिल्डींग आसा वळान म्हणटा वेरे थंयसर 2 केसी आढळिल्ले आसा. So on daily basis we are testing around 200 patients, 200 individuals who might have come in contact with this COVID positive. गोवा 365 खातीर नेरूलच्यान क्लिंटन डिसोजा. 70 हाडपाक सोदतल्या IIT प्रकल्पाक घेवन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचेर टिका करपाचे संद विरोधक कशेच सोडपाक तयार नात. ह्या प्रकल्पा खातीर 70तली न्हय जाल्यार SEZ खातीर दिल्ली जमीन वापरची अशें काँग्रेसीन मागला. जांचे बदलीचे आदेश काडल्यात त्यो बदल्यो बेगोबेग फाटी घेवच्यो नाजाल्यार लोकांचे तिडकीक तोंड दिवचे पडटले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. IIT प्रकल्पा खातीर गुळेले 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन घेवपाचें थारायलां. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश सोळणकर मागता लोकांच्यो सुपीक जमिनी घेवचे बदला सरकारान SEZची सुवात वापरची. IIT प्रकल्पा खातीर 2 लाख झाडां मारप हें गुन्यांवकारी कर्तूब आशिल्ल्याचें काँग्रेसीन म्हटलां. मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी उद्योग मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हांचे कडेन मागणी करतात की जो IIT प्रोजेक्ट 70 तालुक्यांक तुमी लोकांचेर लादोवपाक सोदता थंय स्थानीक लोकांचोय विरोध आसा, गोंयच्या खुबशा लोकांचोय विरोध आसा. तो प्रोजेक्ट थंय न करता जी SEZाक अलॉट केल्ली जी जमीन आसा ती बॅरन आसा, पडीत जमीन आसा, त्या जमनीचो वापर करात आनी हो प्रोजेक्ट थंय शिफ्ट करात. सो सगळे जे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे 2 लाखां वयर झाडां एक क्रिमिनल एक्ट जातली ती कातरप म्हळ्यार शेती पेड्ड्यार जातली, पडीक जी बरी सुपीक जमीन आसा ती पेड्ड्यार जातली. सो हेजे सगळ्यांचे सोल्युशन एकूच की हो प्रोजेक्ट SEZ जमनीचेर शिफ्ट करचो. ज्यो कोणाक तुमी ट्रान्सफर केल्ले आसात थंय एक दिव्यांग बायल आसा तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा जिका लोकांचो पूर्ण सपोर्ट आसा. सो त्यो ट्रान्सफरी इमिजिएटली तुमी कॅन्सल करात नाल्यार लोकांच्या उद्रेकाक तुमकां तोंड दिवपाक पडटलें. मुख्यमंत्री हो ओगी रावन एक भग्याची भुमिका घेवपाक शकना. ताणें ठामपणे आपली भुमिका स्पश्ट करपाक जाय. जे लोकांची सतवणूक चल्ल्या पुलिसांक वापरून दादागिरी करून तेजेर तुजेले स्पश्टीकरण येवपाक जाय आनी IIT प्रोजेक्टा बद्दलय स्पश्टीकरण येवपाक लोकांक कळपाक जाय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची हाचेर भुमिका कितें आसती. खंयचोय
निसर्ग जे जंगल नश्ट करपाक टायम लागना पूण ते परत थंय उत्पन्न हाडपाक वर्सांची वर्सां लागतात. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान क्लिंटन डिसोजा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.